पातोक एक आमकां खूब आकर्शीत करता, पूण देवाचें पळय कितें केल्लें आसा तातूंत आमी तितलो आनंद घेनात अशें जावंक लागता. देवाचे सुमूर्ती प्रमाणें जेवपाचें, बरें करपाचें, तें वर्शी देवान सगळें करून घडोवन हाडलेलें आसा, फकत आमी जिवंक जाय, तें जायना. पूण कितें जालें, ह्या लोकांक देवाचे पोरजेक अशीं वागतालीं म्हणून दुसरे येवन तांकां आपल्या सगळें व्हेले आनी तांकां गुलामपणान दवरले असिरियाक आनी बेबिलोनाक ते सायडीन. ती मागीर ती म्हणूंक लागली देवाक आमकां पोत्तून हाड जेरुसलाक, कित्याक जेरुसलेम आमचें शार. मागीर देवान तांकां पोत्तून हाडली आनी देव तांकां जरी तरी ताणें अशें वायट केल्लें आसा तरी पूण तांकां बरें करतलो म्हणून ह्या वाचपान आमकां कळीत केल्लें आसा. जशे भाशेन एक आवय भुरग्याक दूद पाजता, ते भाशेन तुमी मुरगोडटल्यात, तुमी खुशाल बरीत जातल्यात, कित्याक देवान तुमकां सोडूंक ना. आनी एकल्याक न्हय, सगळे पोरजेक आपल्या. आमी कितें करता, एक जावंक लागता. पळया, एका घराब्यान पर्यान आमी ते भशेन वागतात. देवान आमकां निवडलेली आसा आनी तरी पूण आमी तशें करता. काल आमी पळयलां वाचपान कशे भाशेन इजाक आनी ताची बायल रेबेका कितें करता. रेबेका आपल्या पयल्या पुताक न्हय पूण दुसऱ्या पुताक सगलो मान आनी हें बेसांव ताचेर घडोवन हाडटा आनी इजाकाक दिसोन आसलेलें आनी ताका हे भाशेन फसयता. पळयात, घराब्यानूच अशी वस्तू घडटात आनी हांकां देवान निवडलेली ती पर्यंत तशी करतात. म्हणटच आमी